कोकणी नाटक गांव जाला जाणटो जागतिक विक्रम करपाच्या तयारेन 18 मायाक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात एका दिसाक नाटकाचे 7 प्रोग्राम करून जागतिक विक्रम करपाचो ध्येय आसा। सकाळच्या 7:30 वरांक पयलो नाटकाचो प्रयोग सुरू जातलो। नाटकाचो निमणो प्रयोग रातच्या 10:30 वरांचेर सुरू जातलो। नाटकाचे आयोजन कला चेतना वळवय संस्थे मार्फत जातले। तशेंच प्रेक्षकांक खातीर हे नाटकाचे शो सगळे फ्री आसात। नाटकाक तिकेटी आसच्यो ना। ह्या नाटकाचे खाशेले वैशिष्ट्य म्हळ्यार ह्या नाटकात एक 5 वर्साची चली भूमी नायक नार्वेकर अभिनय करपाचे आसा। आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो वर्ल्ड रेकॉर्ड करपा खातीर भायर सरला। जशें राजदीपान सांगलें तशें त्यान पयलीं आनीक एक गजाल नमूद करपाक सोदता। नाटकाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड जातले आनी हांगा एक माणकुले भुरगे दिसता जाची वर्सां आसा 5 भूमी नायक नार्वेकार। तेय ह्या वर्ल्ड रेकॉर्डान पार्टिसिपेट जावपाचे आसा आनी ते म्हणजे 7 प्रयोग करपाचे ठरयला ताणें, पूण जर जायना आसत जाल्यार ताका स्पेशल परमिशन घेवन ते 5 शो तरी ह्या नाटकाचे करपाचे आसा म्हणजे सलग। आनी म्हाका दिसता की इतल्या ल्हान वयाचेर इतले शोज करपी हे पयले भुरगे आसतले। गांव जाला जाणटो नाटक आमी परफॉर्म करतना आमकां तांणी सांगिल्लें आसा की फर्स्ट जी एनर्जी आसतली आमची स्टार्टिंगाक तीच एनर्जी आमकां लास्ट मेरेन आसची पडटली। तेच आर्टिस्ट आमकां सुरवातीच्यान एंड मेरेन आसचे पडटले। आतां गांव जाला जाणटो हें नाटक तुमकां खबर आसतलें एकादलें म्हादयचो जो इशू आसा ताचेर आदारीत आसा हें नाटक। म्हणजे म्हादय डायवर्ट करता, म्हादय जर डायवर्ट केली जाल्यार कितें जावपाक शकता हें सगळें ह्या नाटकान दाखयल्लें आसा। नाटक आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर इंटरनॅशनली वचून आयिल्लें आसा। नाटक महाराष्ट्रांत म्हणजे कोंकणी नाटक महाराष्ट्रांत वचून ताचें टिकेटेड जावपी हें पयलें नाटक, भायर वचून टिकेटेड शोज जावपी हे पयलें नाटक आसा। आनी आतां वर्ल्ड रेकॉर्ड करपी हे कोंकणीतले पयलें नाटक अशें ठरतलें। आमी आमच्या परीन प्रयत्न करतलीं, जाय पडटलो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां। गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाची थोडक्यात हांव स्टोरी सांगपाक सोदतां। हें नाटक आयलें कशें जाल्यार खरें म्हणजे गांवान हळू हळू करून लोक ना जावपाक लागल्यात। म्हणजे गांवचे लोक वचून शारान वचपाक लागल्यात आनी गांव ओसाड पडपाक लागल्यात। पूण एका टायमार गजबजपी गांव आतां ओसाड पडल्यात, पूण गांवान सगळ्यो मूलभूत गरजो आमकां मेळटा त्यो सोडून आमी शारान वतात। पूण समजा जर शारांतलें उदक ना जालें किंवा शारांतल्यो ज्यो आमकां जाय त्यो गरजो ना जाल्यो जाल्यार परत आमकां त्याच गांवान येवचें पडटलें। पूण आदले लोक कित्या खातीर गांवान आयिल्ले काय हाचो सोद घेवपा खातीर हांवें हें नाटक बरोवपाक सुरवात केली। आनी ताज्या उपरांत म्हादयचो तर विशय सामकोच खतखत्तालो। म्हाका दिसलें की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार आमचें कितें जावपाक शकता। उदक ही सगळ्यात व्हडली गरज आनी जर उदकूच ना जालें जाल्यार सो हाचेर हांवें हें नाटक बरयलें। हें नाटक प्रत्येक गोंयकारान तकलेर धरलें आनी हिंदू समाज आनी कॅथलीक समाज एकी कडेन येवन पळोवपी पयले फावट तिकेट काडून बरोबर बसून पळोवपी अशें हें नाटक। ह्या नाटकान वेगवेगळे म्हणजे हिस्ट्री घडयल्ली आसा, तातूंतली ही एक हिस्ट्री आसा। ह्या नाटकाक आमी जेन्ना 7 प्रयोग करता तेन्ना तुमी ह्या नाटकाक येवचें आनी ह्या नाटकाचे आमी टिकेटेड शो दवरूं ना, फ्री आसा, पूण तरी सुद्दां ताची बुकींग आसतलें। आमी आमची वेबसायट लॉन्च केल्ली आसा, बुकींग करून तुमच्यान तुमचें सीट रिजर्व करून दवरपाक जाता। नाटकान एक रोल करता ल्हानसो। जेन्ना सुचितान आमकां सांगलें की आमी हे नाटकाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड करुया, 7 प्रयोग करुया दिसाक, म्हणजे एका दिसाक 7 प्रयोग करुया, तेन्ना आमी सगळ्यांनी उमेदीन करुया म्हणजे एनर्जीन आमी सांगलें खरें। पूण मागीर आमी 2 म्हयने पयलीं जेन्ना आमी मिटिंग्स घेवपाक लागल्यो कशें कितें करपाक, तेन्ना आमकां हळू हळू जाणवपाक लागलें इतले 7 प्रयोग इतले इजी न्ही म्हणून। कारण जी एनर्जी लागता एका प्रयोगाकूच जी आमकां एनर्जी लागता तीच पळय जाल्यार दुसरे दिसा आमचो आवाज बी सामको असो पडलेलो आसता, त्रास जाता खूब। मागीर आमी मिटिंग्स घेवन आमी ठरयलें नाटकाचे 2-3 म्हयने पयलीं कशेंच कोणी म्हणजे ट्रिटमेंट घेवपाचें, सगळें थंड पिवप ना, आपले हेल्थाची कॅर घेवपाची। आनी जेन्ना तशें आमी आतां कॅर वेवस्थीत घेता। सो आमी हो जो शो आसा ते 7 शो जावपाचे आसा आनी तेचेर टिकेट्स बूक करपाक आमी एक वेबसायट क्रिएट केला जेचें आहा www.kalachetnawolway.com। त्या सायटाचेर वचून तुमी तुमचे जाय ते स्लॉट तुमी बूक करूं शकता आनी तुमचो जो टिकेट्स आसा जितले लोक येतले ते सगळे तुमी डिटेल्स घालून तुमचे कन्फर्मेशन करूं शकता सिट्साचे। आनी हो एक शो जो आमकां सक्सेस करपाक तुमी अशा तरेन मदत करूं शकता की आमी एक फंड रेजर इव्हेंट दवरला, थंय तुमी तुमचो धाकटोसो टोकन अमावंट कितें तुमकां दिसता जो आमकां हेल्प करूं शकता तो तुमी आमकां जीपे करूं शकता।
तुम्ही आमच्या वेबसायटार वचून तुमकां पुराय म्हायती मेळटली. सो थंय तुमी लॉगीन करा. नमस्कार, माझे नाव भूमी. आज आम्ही सात गाव जाणटेचे प्रयोग करता. सात तेतून हांव ल्हानसो एक रोल करता. ते हांव सातूय शो करपाचे करता. मागीर जालें ना जाल्यार हांव 5 शो करतलें. तुमी सगळ्यांनी येवचा म्हाजे आशिर्वाद दिवपाक. सायलीन सांगला त्या प्रमाण जर कोणाकूच दिसता आसत टोकन, कारण हे सगळ्या खातीर फ्री आसतले. आनी सांगपाक मजा दिसता की लंडनांतल्यान कितल्याशाच लोकांनी म्हाका फोन करून कितल्यासूच ऑलरेडी हेल्प करपाची सुरवात केल्ली आसा. सो गोंयांनी खूब जाण विचारता तुमकां कसलो हेल्प जाय. सो आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की तुमकां कशा पद्दतीन तुमकां हेल्प करपाक जाय तो तुमी करचो. कारण हे नाटक आमी व्हरना, प्रत्येक गोंयकार व्हरता. गोंयच्या मातयेचे, गोंयच्या उदकाची आनी म्हादयची ही काणी पुराय जगार पावया, त्या खातीर तुमचो आदार जाय हे 7 प्रयोग करपा खातीर.